खास करून जे गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात जी भारतीय जनता पार्टीची इलेक्शन आमकां एक व्हडली मेजॉरिटी मेळ्ळी आणि दोन्ही कडेन आमचे सरकार घडले। खास करून आम्ही प्रत्येक स्टेटीन प्रत्येक कडेन विजय मनयता। कारण म्हणल्यार नरेंद्र मोदीन दाखोवन दिल्लें आसा की नेशन फर्स्ट, राजकारण सत्ता मागीर। ते कित्याक जाल्यार नोटाबंदी म्हण, GST म्हण, तरच काँग्रेस म्हणटा ना गुजराताक तुम्ही येवचे ना, कित्याक तुमचे कडेन अगेन्स्ट आसा। पूण गुजराती भाईन सगळ्यांक दाखोवन दिलें, हिमाचल लोकांनी दाखोवन दिलें की ना आमी नरेंद्र भाई बरोबर आसा, आमी जो राष्ट्रा बरोबर आसा। की हे दोन्ही राष्ट्राच्या हितान घेतिल्ले आशिल्ले, हे दोन्ही रीण आसा ते राष्ट्राच्या हितान घेतिल्ले आशिल्ले। नरेंद्र भाईन जाय जाल्यार इलेक्शना नंतर सुद्दां खेळ येतालो, प्रधानमंत्री तो, पण ना ताणें तशें केलें ना। करता आसतना ताणें लोकांक फटयलें ना, गुजराती बाय वा हिमाचल लोकांक फटयलें ना। जाल्यार दोन्ही इलेक्शन जावन तो खेळ येतालो, पण इलेक्शना पयलीं ताणें ही हाली व्हडली गजाल। आणि त्याच बरोबर म्हज्या अभिमानान सांगता, सगळे जे भारतीय नरेंद्र मोदीच्या फाटी रावता अशें काय हे आशिल्लो पळय ते दाखोवन दिलें। देशान दोन इलेक्शन आशिल्ली, पयलें म्हटल्यार गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश। गुजरात जो आसा तो आमचो देशाचो प्रधानमंत्री आसा, तेजो स्वताचो जन्मगांव आशिल्ल्या कारणान खूब मोठी आमकां उत्सुकता आशिल्ली की पयलीं सद्या आमचें गुजरात सरकार आशिल्लें BJPचें, आनी तशेंच ह्या फावट आमकां जातलें ही आमकां खूब अपेक्षा आशिल्ली। आनी त्याच निमतान आयज अशे खूब विरोधी प्रचार जाल्ले आशिल्ले तेन्ना सगळ्या लोकांनी एक नोटबंदीचो आणि GSTचेर एक प्रधानमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें, तेजो विश्वास दवरून आमकां गुजरात तशेंच हिमाचल प्रदेशान सरकार करून दिल्ले आसा।